दीस ब्रेस्तार जुलैची 16 तारीख 2026 कार्मेल सायबिणीचें फेस्त. पयलें मसप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें मसप अध्याय 26 वळ 7-9 वळ 11 आनी वळ 16-19. प्रामाणीक मनशाचो मार्ग नीट. तूं प्रामाणीक मनशाची वाट सरळ करताय. सर्वेस्परा, तुज्या निर्णयांच्या मार्गार चलोवन आमी तुजेर विश्वास दवरता. तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उगडास करूंक आमी अतरेकता. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदतां. तुजी न्हीद पृथ्वेर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतले निवासी प्रामाणीकपण शिकतले. सर्वेस्परा, तुजो हात उबारलेलो आसा तरी तांकां तो दिसना. पूण तुजे परजे विशीं तुजी उर्बा पळोवन ते लजेक पडटले आनी तुज्या दुस्माना पासत निर्मिल्लो उजो तांचें भस्म करतलो. सर्वेस्परा, आकांतान तांणी तुका सोदलो. प्रार्थन तांणी केलें कित्याक तुजी ख्यास्त तांचेर आसली. जशें प्रसूत जावच्या वेळार एक गर्भेस्त स्त्रियेक येणो येता आनी ती दुखींनी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गर्भेस्त जाल्या, आमकां येण्यो आयल्यो, पूण आमी फकत वाऱ्याक जल्म दिलो. आमी देशाक तारण दिवंक ना. संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोंक ना. तुजी मेल्लेलीं जिवंत जातलीं आनी तांची मोडीं उठतलीं. तुमी धुळींत रावतल्यानो उठा आनी गितां गाया, कित्याक तुजो धोव उजवाडाचो धोव आनी पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 102 13-14 AB 15 16-18 19-21. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गातावन भुमीर दिश्ट घालता. तूं सर्वेस्परा सासनाक बाळताय. वय युगांक तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोनाचेर दया कर, कित्याक काकुळट करचो वेळ पावलो. होसो तो वेळ, कारण साकरांक ताच्या फातराचो उगडास उमाळे हाडटा आनी ताचे धुळीचे लेगून सुरसुरे दिसतात. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गार तावन भुमीर दिश्ट घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतलीं. पृथ्वीचें सर्व राय तुजे महिमे खातीर कावज येतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातलेल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो आनी तांची विनती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गार तावन भुमीर दिश्ट घालता. आनी मुखार जनन घेतले परजेन देवाक नांवाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. खैद्यांचे विलाप आयकूंक, मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या परमहोन्नत पवित्र स्थानातावन सकयल घाल्ली दिश्ट सर्गातावन पृथ्वीमेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गातावन भुमीर दिश्ट घालता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. येया म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टताल्यानो आनी वजन वयताल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सुमी. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळ 28-30 पर्यंत. जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टताल्यानो आनी वजन वयताल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव भळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वळोवंक सुलभ
म्हजें वजें हाडूं. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कश्टतल्यांक आनी वजन वावयतल्यांक जेजू विशय भासयता. जेजूचीं उतरां आनी जेजूची शिकवणो चीत दिवन आयकून सत्रायेन समजून घेतल्यार आमकां कळटा की थोड्या फावटी आमी कश्ट म्हणून चिंतचें तें कश्टच न्ही, तें आमच्या दिसपट्ट्या जिणेचो एक वांटो. थोड्या फावटी आमचें कर्तव्य लेगून आमी कश्ट म्हूण लेखचें आसा. थोड्या फावटी जें कितें देवाक मानवाचे परी करूंक आसा तें लेगून आमी कश्ट म्हूण लेखचें आसा. कश्ट येवंक पुरो, पूण जेजूच्या कश्टांक सरी केल्यार तें कांयच न्ही. बळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू आमचे कश्ट संपूर्ण काण उडयता, पूण केदींच ताच्या खुर्सा आनी कश्टां तितलें जावंक सोडिना. कित्याक तो आयिल्लो आमकां समाधान आनी सडवण दिवंक. आमचे कश्ट ताणें वावयल्यात. आमच्या कश्टां संकश्टांनी तो आमचे सांगाता आसा. आमकां तो एकसुरो केदींच सोडिना.